आज लीज डील बिटवीन द टुरिझम डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि इंडियन हॉटेल्स ऑफ कंपनी लिमिटेड हांच्या बरोबर लीज डील साइन करता. माझे बरोबर आसात आमचे टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आणि फ्रॉम द इंडियन हॉटेल्स ऑफ कंपनी हांच्या वतींतल्यान पुनीत चेतवालजी आणि रेस्ट ऑल द डिग्निटरीज फ्रॉम देयर कंपनी. प्रिंसिपल सेक्रेटरी फायनान्स मिस्टर सुनील, डायरेक्टर फॉर द टुरिझम. तांकां डिटेल एक्सप्लेन केल्या प्रमाणे फाटल्या 30 वर्सां म्हणजे 1997 पासून आता जो इश्यू पेंडिंग आशिल्लो तो इश्यू आज रिझॉल्व जाता आणि खूप बरें दिसता की इंडियन हॉटेल्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड हांच्यानी इनिशिएटिव्ह घेतली, तांच्यांनी बी कॉपरेशन दाखयलें आनी आपण रिझॉल्व केलो. द फर्स्ट म्हणजे ताका आमी रेव्हेन्यू म्हणटा 10 crores of rupees they are already paid. After signing of this agreement they are again paying us the 12 crores of rupees. आणि आम्ही एग्रीमेंट कंटिन्यू करता असताना खंयसरूच एकूय रेव्हेन्यू स्टेटीक लॉस न करता इन फ्युचर with the 1 crores of rupees every year, otherwise the 5% of their revenue they will pay to the government. आणि one of the best facilities ते हांगासर क्रिएट करतले आणि which is again म्हणजे वेलनेस टुरिझमाक आमी जे गोंय फुडें वचपाक जाय ताका लागून इट इज एन वेलनेस इन आयुर्वेदा, योगिक सेंटर, कल्चरल टुरिझम अशा पद्धतीचे रिजनरेटिव्ह टुरिझम हे सगळे टुरिझम थीम्स घेऊन तांच्यांनी गोंयांत हो नवीन प्रोजेक्ट करता. म्हणजे आताच तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे 53 हॉटेल्स म्हणजे ऍट प्रेझेंट गोंयांत आसा. दिस इज एन पीक इन टुरिझम सेक्टर. ताच्या खातीर आमी एक स्टेप फुडें वचून 15 तारीख बेगीन सिन्स फ्रॉम द 97 टू आता पर्यंत पेंडिंग आशिल्लो प्रोजेक्ट तो रिजॉल्व करून ताका फुडल्या 2.5 वर्सांच्या भितर हांगासर वन ऑफ द 3 लाख स्क्वेअर मीटरचे वन ऑफ द बेस्ट हॉटेल, वन ऑफ द बेस्ट रिसॉर्ट ते गोंयच्या टुरिझमा खातीर दितले. ते हांवूय बी तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता, तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आणि म्हाका खात्री आसा की बिफोर डिसेंबर 2026 द फर्स्ट फेज यू लॉन्च because in the 27th we are going for the election, so it is my request from the government side also. Before that we want to show for the people of the Goa, so we already the promise are fulfilled and we are starting your project in the December 2026. At least the first phase you will start. Once again I am congratulating the entire team of the Taj Group for signing the MOU, lease signing with the tourism department. They have come forward to give the inputs in the our tourism industry. हांव आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमचे पुराय खरें म्हणजे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फायनान्स आनी इनिशियली हो प्रोजेक्ट बिगीन केलो तेन्नाचो म्हजो सेक्रेटरी मिस्टर अशोक कुमार who have taken the initiative in my first tenure and we have started this and today we are completing this. म्हणजे एखादो प्रोजेक्ट आमी सुद्धा हातान घेतलो आमकां देर 2 वर्स वरता लीगल प्रोसिजर कंप्लीट करपा खातीर आणि ऑल लीगल प्रोसिजर कंप्लीट करून आज आमी एक्चुअली ऑफिशियली एग्रीमेंट साइन करता आणि 2.5 वर्सांनी परत एकदा आमी म्हणटा तशें टुरिझम इंडस्ट्री ज्यो जितक्यो इनिशिएटिव्ह घेवपाक जाय, जितके इज ऑफ डुईंग द बिजनेस करपाक जाय अंडर अवर लिडरशिप ऑफ टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हांच्यानी ऑलरेडी म्हणजे फाटले फावटी म्हणून सांगता 33 लायसन्सीस वेगवेगळी घेवपाक जाय ती कटशाट करून आमी 7चे हाडली आणि काय 5चे 7 आणि ती बी वी हॅव गिवन द परमिशन्स. सम ऑफ द परमिशन्स वी हॅव गिवन फॉर द 5 years. पण म्हणजे एव्हरी इयर जे रिन्युअल करची पडटाली ती परमिशन्स कट करून वी हॅव गिवन द परमिशन फॉर इज ऑफ डुईंग द बिझनेस. 5 वर्सां बिझनेस दिली परत येवपाचे ना. पीपल आर रेडी टू पे द गव्हर्नमेंट रेव्हेन्यू एट अ वन शॉट. सो दॅट तोच इज करपा खातीर different initiatives, different steps we have already taken. म्हणून म्हाका दिसता की आमी हो इनिशिएटिव्ह जो आहा पळय ह्या इनिशिएटिव्हच्या सकयल अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ह टुरिझम डिपार्टमेंटान बाब रोहन खंवटे हे घेत आसा. इन फ्युचर म्हणजे जशें टुरिझम वाडटा त्या पद्धतीन आनी न्यू टुरिझमाक एट्रॅक्ट करपा खातीर सुद्दां आमी वेगवेगळे स्टेप्स आमच्या कडेन टुरिझम डिपार्टमेंट घेतले हाची हांव खात्री बाळगिता.